येवकार हांव समृता खणगांवकर. सुरवेक पळोवचे हेडलायन्स. दवर्ली रुमडामळ हाऊसिंग बोर्ड वाठारात खुनाची घडणूक. सादिक बिलारी ह्या तरणाट्याचो ताच्या घरातच घुसून निदिला कडेन केलो खून. गोंयांत खुनाच्या घडणुकांक वतो. लोकां मदीं पातळा भंय. सरकारी काम सामान्य मनशाक घाम. गोंयभर सरकारी कामांचे नमुने. चोपड्या ट्युरिझम अधिकाऱ्याचे कृपेन सरकारा कडलो सोबितीकरणाचो स्पॉट जळारांक दिता पोसवण. स्पोर्टिंग क्लब दवर्लीन 2 विरोधात 0 गोलांनी हारायलो कुडतरी जिमखानाक. प्रायम एससीन मडगांव एससीच्या सहकार्यान घडोवन हाडली फुटबॉल सर्त. इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीचे सेमीफायनलीत दवर्लीन मेळयली सुवात. आनी आतां इच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. दवर्ली रुमडामळ हाऊसिंग बोर्ड वाठारात सादिक बिलारी ह्या तरणाट्याचो ताच्या घरातच घुसून सकाळी न्हिदिल्ले कडेन ताचो खून केलो. पुलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. रुमडामळ हाऊसिंग बोर्ड हांगा सादिक बिल्लारी म्हणटा त्या भुरग्याची मर्डर जाले कडेन आसा. आनीक ह्या मर्डरीक कोणी केल्या ही मर्डर ही पुलीस सध्या सोदतात. हांगा CCTV बी जी फुटेज आसा ही पळोवपाचें काम सद्याक करीत आसा पुलीस. आनी त्याच बरोबर हो जो ही जी मर्डर जाल्या ही सकाळी फुडें 9 ते 9:30 ह्या दरम्यान जाल्या अशी सद्याक प्राथमीक अंदाज आमकां मेळ्ळे कडेन आसा. त्याच बरोबर हो जो सादीक आसा हो काही दिवसां परी जेलींतल्यान बेलाचेर सुटलो. आनी हेजेर एक चार्ज आसले की हेणे मर्डर केले म्हणून. आनी ह्या मर्डरींतल्यान ताका बेल मेळ्ळो आनी तो बेलींतल्यान सुटलो. आनी आज तेजो कोण तरी खून केले कडेन आसा. तो सुद्दां तेगेल्या घरा रावता त्या घरान न्हिदले कडेन आसतना तेजी मर्डर केली. लोक म्हणटात की खंयच्या एक्युजाक जेन्ना सजा दिता तो कानून दिता कोर्ट दिता तेन्ना दुसऱ्याक अधिकार उरना. आनी अशी जावची न्हय म्हणून आज हांगचे जे लोक आसात इवन जे पयलींचे सरपंच आतांचे पंच ज्यो बायलो आसा तेणी म्हणले कडेन आसा की एका सजा जी आसा एका कोर्ट दितलो म्हणून. पूण खंयच्या मनशाक अशें करून मारपाचो अधिकार ना म्हणून हें सद्याक हांगचें जें वातावरण आसा हें सद्याक तापले कडेन आसा. आनीक हांगा सद्याक पुलीस बंदोबस्त जो आसा हे हांगा डिप्लॉय केले कडेन आसा. त्याच बरोबर मायना कुडतरी पुलीस जे आसात हे सद्या पंचनाम करतात आनी फुडली इन्व्हेस्टिगेशन आसा हें चालू आसा. जाला अशी जावप नासले कितें लफड पयलीं जाल्ले ते जाल्ले न्हू जाल्ले ते जाले. आवय बाबा एकूच अडतो हे भाशेन मारामारी हावजींग म्हणटा जाल्यार आनी भुरगीं उरतले खंयचे रे बाबा. अशी करप न्हू. कितें आसा सगळ्याचे भुरगे आसता. सगळे आवय बापाचे भुरगे हे भाशेन जाले आमकां सारकें शॉक जालें. म्हाका जाल्यार सारकें शॉक जालें. इतलें अंत कितें भुरग्याक पळय काल मागीर जबरदस्त जाप दिली ताका. मा म्हणपा बापून जाप दिलो म्हणून मला आनी त्या उपरांत कितें म्हणलें आरे कितें म्हणटा रे बाबा कितें सारकें म्हणून सांग. म्हणजे हे भाशेन पळय ताणें उलयलां रायट. हे भाशेन भुरग्यांक पळय हावजींग बोर्डान भुरग्यांचें कांय येना पावर ना. भुरगीं फकत येयला फुडें करत वयतले. हावजींग बोर्ड इतलो डेंजर जाला देवाचो म्हणटा हावजींग बोर्ड ना म्हणलें नाका जालें पळय. इसके बारे में मुझे तो कुछ पता नहीं था. मैं मेरे को अभी किसी ने कॉल किया है तो हाउसिंग बोर्ड में ऐसा ऐसा मर्डर हो गया बोल के. लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ जिसने भी किया है वो भी किसी का बेटा है. इसके माँ बाप लोग इतने बूढ़े हैं. वो एक ही बेटा था. ये भी कुछ पहला इनका मर्डर केस में अंदर था. तो अगर ये अंदर था जो भी है इसने गलत किया इसका सजा इसको मिला. इसको सजा देने के लिए कानून है कायदा है. लेकिन किसी को राइट नहीं बनता है कि किसी का जान लेने के लिए वो कितना भी गुनहगार हो उसका सजा देने के लिए कोर्ट है. आज इसकी माँ का जो बूढ़ापा देखेंगे ना एक इंसानियत के नाते से हम लोग भी एक माँ है. हर इंसान को ये सोचना चाहिए कि किसी को किसी का जान लेने का हक नहीं है. तो जिसने भी किया है ना ये बहुत गलत किया और उसका भी सजा उसको मिलना चाहिए चाहे वो कोई भी रहने दो. जीवन भगवान का बहुत बड़ा एक दान है और उसको किसका हक है जो इतनी बेरहमी से उसको मारा है. तो मैं ये चाहूंगी कि उसको अपना जो उसको भी सजा उसको मिलना चाहिए. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी. बाणास्तरी अपघात प्रकरणातले चौकशे वेळार डमी ड्रायव्हर हाजीर करून दिकाबूल करपाचो यत्न केला असो आरोप करत गुन्यांव फाट्यान आपाचो फुडारी अमित पालेकाराक अटक केल्लो. आता ताका कोर्टांतल्यान सशर्त जामीन मेळ्ळा. पळयात. आपचो गोंयचो मुखेली अमित पालेकाराक अटक जाले उपरांत बिरेस्तारा ताका सशर्त जामीन मेळ्ळो.
न्यायालयान ताका 50,000 रुपयांचे डिपॉझिट आणि तितले जमानतीचेर जामीन मंजूर केलो. बाणस्तारी पूल अपघात प्रकरणात डमी ड्रायव्हराक सादर करून चौकशेत दिकाभूल करपाचो आरोप ताचेर आसा. देखून ताका गुन्ह्या फाट्यान अटक केल्लो. 6 ऑगस्टाक बाणस्तारी जाल्ल्या अपघातात 3 जाणांक मरण आयिल्ले. पुलिसांचेर अविश्वास दाखोवन ही केस पोरणे गोंयचे पुलिशेत दिवची अशें लोकांनी मागिल्ले. ना तुका आमच्या बरोबर येवचो पडटलो. आमकां वयल्यान इन्स्ट्रक्शन आसा तुका अरेस्ट कर म्हणून. कित्याक अरेस्ट कर, कितें कारण? म्हजी बायल आसा, भुरगीं आसा थंय. आनी आय सेड वॉट इज द रिजन फॉर अरेस्ट? म्हाका म्हणलें तुमी नोटीस काडूंक ना, कित्याक जर आपोवपा जाय जाल्यार नोटीस काडलें ना, कांय ना. कित्याक ना, आमकां वयल्यान इन्स्ट्रक्शन तूं बरे भशेन आमच्या बरोबर यो. आज police are acting as stooge of BJP government. It is very unfortunate. Politics आमी पळयल्या, डर्टी पॉलिटिक्सूय पळयल्या, पूण इतले गलिच्छ राजकारण जे BJPनाक चलयलां ते हांवें अजून पर्यंत तरी म्हज्या लायफ टायमान पळोवनाशिल्लें. आनी म्हजे बरोबर ते अरेस्टेड अनदर पर्सन हू इज अँड ही वॉज पिक्ड अप ऑन द वे. ताका फोन करून आपयलो ताणें आनी म्हज्या बरोबर गाडयेन घालून हाडलो. तो तांकां सरळ बाबा कित्याक आपयला आपल्याक टू इन्व्हेस्टिगेशन. आनी देन आय रियलायज दॅट ही इज द पर्सन हू दे क्लेम टू बी अ डमी पर्सन. आनी तो थंय सांगता की आपल्याक 5 फाटी आपयलो आनी एकूच प्रश्न विचारताले, अमिताक वळखता? आनी तो सांगतालो बाबा आपूण वळखना. खरें आज तो गाडयेनूय ते सांगतालो आपूण ताका वळखना, हाका वळखना. टू क्रिएट अ फॉल्स कॉन्स्पिरसी थियरी टू इम्प्लिकेट अ पॉलिटिकल रायवल and police succumbing to this is very unfortunate. हांवें एक्सिडेंट केसीन अशें इन्व्हेस्टिगेशन करून एक पॉलिटिकल एंगल दिवन जो मेन इश्यू आसा, जो न्याय त्या मेल्ल्या लोकांक मेळपा जाय, तो सायडीन काडून जर आज सरकार आज पॉलिटिक्साक लागून जर पुलिसांक यूज करता आनी क्रायम ब्रांचा सारखे डिपार्टमेंट आपल्याक यूज करून घेता हे पॉलिटिकल हाका लागून, देन देर इज नथींग मोर. कॉमन मॅन खंय वतलो हाची म्हाका खबर ना. एक सामान्य मनीस जर आज म्हज्या जाग्यार आशिल्लो जाल्यार तो खंय आसपाचो? आज तो जेलीन आसपाचो, तो सट्टलो आशिल्लो कारण क्रायम ब्रांच इज लेटिंग themselves to be used by the government. I think it's very unfortunate. I've got interim bail. Court came to a conclusion my custody is not required today. Either तुम्ही आज हातान घेता, पुलिसांक यूज करता and traumatizing your opposition just because 3 days before you wanted me to join you all, you have been sending me messages, either join or we will try to take action against you or do something against you. Subtle messages from different angles and I don't fall and succumb. आम्ही भिवपाचे ना. भिवपाक तुमकां गरज आसा आज. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीष परब आनी ओमकार देशप्रभू. सरकारी काम सामान्य मनशाक घाम अशें सरकारी कामाचे बाबतीत पळोवपाक मेळटा. इतले कोटी मोडले तितले लाख सँक्शन केले अशें मंत्री आमदार सहजतायेन सांगतात. पूण त्या कोटींचे फुडें चीज जाता काय ना हे कोण पळयतासो दिसना. गोंयभर अशे सरकारी नमुने पळोवपाक मेळटात. चोपड्या ट्युरिझम अधिकाऱ्यांचे कृपेन भर सर्कलार असोच एक नमुनो दिश्टी पडटा. सोपितीकरणाचो स्पॉट जळारांक पोसवण दिता. कसो कितें ते सांगता आमचो रिपोर्टर संदीप कामुलकर. आता जर जळारी जर तरेतरेचे जाले जाल्यार हांगा एक हे बरें आसा, हे तळे कशें बरें आसा की हांगा ब्रिडींग सेंटर तेंचे जाव येता. आनी जर जाले आनी जर आतां चवथीचे दीस आसा, जर कोणाक मलेरिया बी जालो जाल्यार ते व्हडले समजूचे न्हय, कारण हांगा कोणाचोच लक्ष ना, खंयच्याच डिपार्टमेंटाचो लक्ष ना. आनी एक तर ते हे फावंटन जर बंद जालें नाका जाल्यार हें उदक तरी सोडूंक जाय आसलेलें, खंयच्यान तरी वाट दवरूंक जाय आसलेली. हेका तसली कांयच तरतूद केल्ली ना आनी तेका लागून हें अशें हें जाल्लेलें आसा. आतां पळयलो तुमी जाल्यार वयर शेळो येयल्लो आसा. खंयचेच डिपार्टमेंट पळयना. टुरिजमान घातले गेले परत आनी ती टुरिजम परत येना हांगा. एकदां घातलें काय काम जालें म्हणटा. करपाक जाय म्हण डिपार्टमेंट सोबितीकरणाच्या नांवा खाला लायटी घातल्यात, पूण त्यो सेगीतपणान पेटनात. पिकपिक्यो लायटी, लोकांनी तेंकां डिस्को लायटी अशें नांवय दवरला. घाल म्हटल्यो घातल्यो, पेट्टात काय ना ते पळयात अशें सिनियरान सांगलेच ना आसूं येता. पळयात सरकारी कामां. आतां म्हाज्या फाटल्यान तुमकां ज्यो लायटी दिसता त्यो तेंच्यांनीच घातलेल्यो, पण तेची डागडुजी कांय ना आनी त्यो पेटल्यार पेट्टा आनी मनाक येत तेन्ना पेट्टा. लोकांक ही संवय जाल्लेली आसा पळोवन. नाजाल्यार हे मोदी जे हे काडलेले आसा ते हे काडून उडोवचे अशें लोकांचे सगळे डिमांड आसा. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकर आनी संगीता ओली. घेवया एक ल्हानसो विसव.
विसा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फातर्पेच्या हायस्कुलात विद्यार्थिनीचो लैंगीक छळ करपी स्कुलाच्या पीटी टिचराक अटक करून पुलिसांनी 8 दिसांचो रिमांड घातला. आतां मेरेन 15 विद्यार्थिनींन जुबान्यो दिवपाक फुडें आयल्यात. बायलांचो एकवट ही संस्था तिचे मजतीक धांवला. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. काल जो फातर्पा हायस्कुलांत जो इन्सिडेंट जाल्लो, ह्या इन्सिडेंटाचेर जो पीटी टिचर आसा, जो मॉलेस्टेशन केल्ले भुरग्यांचे, ह्या पीटी टिचराक कुंकळे पुलिसांनी 8 दिसांचो रिमांड घेतला आणि तो रिमांड जो आसा हो केपी JMFC कोर्ट आसा हेणे दिले कडेन आसा. आनीक सद्याक पुलीस जे आसा ते इन्क्वायरी करतात. त्याच बरोबर जी NGO जी आसा आवडा वेगस हिणें मागले कडेन आसा की हो जो पीटी टिचर रमेश गांवकर म्हण तेका चेर चड खर कारवाय जावची म्हणून. कित्याक हेजी जे प्रकरण आसा हेजी पयलीं आसलें आनी आतांय आसा. हें जर पयलींच जर जेन्ना हो इन्सिडेंट जेन्ना जाल्लो त्या टायमार जर इस्कॉलाच्या मॅनेजमेंटान जर एक्शन घेतले जाल्यार हे मुखाल्ली इन्सिडेंट अशें जायनासलें. आज आमकां जे इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें त्या कोताक जाय तिशे ज्यो भुरगीं आसात ती कंप्लेन दिवपाक मुखार आयिल्ले कडेन आसात आनी तेंची कंप्लेन जी आसा ही NGO घेयत आसा. आनीक जे पुलीस आसात कुंकळेचे हे पुलीस ताका तेंचे बरोबर ते कारवाय करतात. आमचो फुडार तो आमची फुडली पिळगी तीच पिळगीचे जर एक टिचर वाट लायतात जाल्यार कसले टिचर. मॅडम हेजी एकच इन्सिडेंट हो काय आनी आसा हेजेर? हेजेर आनी इन्सिडेंट आसा. हेजे फाटीं हांव जाणा हाचे अनेक कसले मिसबिहेवियराचे इन्सिडेंट आसा. पूण हांव ते हांगा सांगपाक करना कित्याक ते एका लायक हे ना टच ना. आमी म्हाका दिसता तेन्नाच्यान हांवें मनिराय बी आसा तेन्नाच्यान पयलींच्यान की हो टीचर भुरग्यां मदीं दवरपाचो न्ही. तेन्ना जर हेजेर जर कारवाय जाल्ली आसता तो हो करूंक हें जावपाक पावपाक नाशिल्लें. आज हें जालें तें ताका लूज सोडला. ताका कोण तरी गॉडफादर आसा. कोण गॉडफादर तो हांव नकळो. पूण हे गॉडफादरांनी चिंतपा जाय जर ही भुरगीं आपली भुरगीं जालीं जाल्यार कितें जातलें आसतलें. पूण खंय तरी हांगा एज्युकेशन डिपार्टमेंटान जर तेन्ना जर सारकें केल्लें जाल्यार आज एक असो हो फुडलो इन्सिडेंट जायना आसलो न्ही. ताचो तो इश्यू एड्युकेशन डिपार्टमेंटा कडेन वचूं नाशिल्लो हें म्हजें स्पश्ट मत. आनी पूण आतां तरी कोण धाडना जाल्यार हांव धाडटलें एड्युकेशन डिपार्टमेंटा कडेन आनी जे डिपार्टमेंटाक ताचो टच आसा ते डिपार्टमेंटा कडेन बी धाडटली. कारण हाका काडून उडोवपाक जाय म्हणजे काडून उडोवपाक जाय. वो अनफिट. He doesn't have the quality that is required for an educator. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, जवाहर बर्वे आनी शिवानी सांगेलकार. भाजपा सरकारान रक्षाबंधनाची भेट म्हण अचकीत सिलिंडराचे दर देंवयले. हो वेंचणुकेचो हिडन अजेंडा, दुसरें कांयच न्ही. विरोधकांनी टिका केल्या. ताका जाप दितना भाजपा कार्यकर्त्यांनी पत्रकार परिशदेंत विविध योजनांची म्हायती दिली. पळयात. गॅस रेट जी आशिल्ली दॅट इज अ सम टोटल ऑफ मेनी फॅक्टर्स. कळ्ळें तुका? सो यू शूड एप्रिशिएट तुजो प्रश्न आयकलो. आतां म्हजें उत्तरूय आयकना तूं. सो द सेंट्रल गव्हर्मेंट हॅज टेकन अ बोल्ड डिसिशन टू टेक दिस पर्टिक्युलर मेजर. यू अप्रिशिएट इट. Is it a common man benefited by it? Why should we fall into the hands of opposition when they criticize? See, they criticize for the heck of it. Opposition didn't criticize. Your people only have told you the minister, central minister had come. You don't agree that this is a measure that will benefit the common man largely? It would have benefited. It will benefit. Where is the doubt? So why it took so long to take this? There are so many measures that are taken periodically. This is one such measure. आज डायरेक्ट 200 रुपये कमी करून सिलिंडराची किंमत 903 रुपयाचेर हाडलेली आहे. आणि प्रामुख्यान उजाला स्कीमच्या अंतर्गत 200 प्लस ॲडिशनल 200 म्हणजे 400 रुपये डिडक्शन. म्हणजे तांकां आज सिलिंडर 703 रुपयान मेळटलो. ही गोष्ट खरीच अभिमानाची. आनी त्यातल्या त्यान आमकां सगळ्यांक खबर आहा आमच्या ह्या देशाच्यो भगिनी ज्यो आसात ह्या रक्षाबंधनाच्या निमित्तान तांकां एक गिफ्ट म्हूण तेंच्यांनी एक ही दिल्ली आसा.
ह्या सरकारान ह्याच्या व्यतिरिक्त आमकां याद जाता, तुमकां खबर आहा, याद करून फक्त दिता की उजाला स्किमीच्या अंतर्गत ह्या देशान जवळ जवळ गरीब लोकांक 9,60,00,000 ह्या स्किमी अंडर सिलिंडर दितात. आज सरकारान डिक्लेअर केल्लें आहा की एडिशनल 75 lakhs म्हणजे जवळ जवळ 10 कोटी वयर गरीब जनतेक ह्या देशांतल्या तेचो फायदो जातलो. Prime Minister's Garib Kalyan scheme, whereby the central government gives about free food grains to over 80 crore beneficiaries. कोविडाच्या काळात सुरू जाल्ली ही स्कीम आज म्हणसर चलता. किसान सन्मान निधी योजना, किसान सन्मान निधी योजनाच्या अंडरूय डायरेक्ट किसानाच्या अकाउंटान पैसे वता. सो डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर जो कॉन्सेप्ट आसा जाका DBT म्हणटात, वो DBT कॉन्सेप्ट UPAच्या कार्यकाळात सामको कितें म्हणटा ते निग्लेक्ट केल्लो कॉन्सेप्ट आशिल्लो. तो आज कॉन्सेप्ट DBTच्या अंतर्गत डायरेक्ट गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे जे बेनिफिशियरींक पेमेंट आसा ते पेमेंट आधार लिंक्ड अकाउंटांक डायरेक्ट वचून गेले जे फिगर्स जे आयिल्ले आसा त्या प्रमाणे 7.16 lakh crore was transferred to beneficiaries under DBT. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. करमळे 3 सप्टेंबराक पातोळ्यांचे फेस्त जातले. दनपारां 2 ते 6 वरां मजगतीं करमळे नोसा दी सिनोरा कपेला कडेन एंजेला रेजिडेन्सीत फेस्त भरतले. फेस्ताक इला गोवाचे गोवा कृषी महाविद्यालयाचो सांगात मेळा. पळयात. I'm the host for this Patronage Fest, and I'm hosting it at my place near Our Lady of Mighty Chapel in Karakoli. People have heard only of Karakoli as a railway station. There is a railway station, Karakoli railway station, but they have not gone deep into the village to see the other aspects of our village. So this time we are going to celebrate the Patronage Fest at my place, and it will be from 2 p.m. to 6 p.m. on 3rd September. I am inviting each and everyone to witness this traditional Patronage Fest. I am filled with excitement as I extend this invitation to partake in this all-encompassing celebration. Embracing the richness of diversity, we are eagerly anticipating the participation of all as we come together for a dynamic inter-community event that rekindles treasured Goan customs which are very close to our hearts. Let's stand together in our dedication to a more environmentally conscious future by reducing the usage of plastic as much as possible. Our festivals signify a revival of time-honored traditions which are very cherished of Goa. Our multicultural gathering will savor the exquisite tastes of Goan sweets, and you surely don't want to miss out on the enlivening workshop focused on Patoyo and Baatika. A Patronage Fest with a workshop on millets as well. There will be a presentation of millets. Why are we different from others? We do not take sponsors. There is no alcohol. There are no chief guests. There are no prizes, there are no competition. Every person who turns up on the day is the chief guest, is our idea. There will be workshops, so it's a festival of learning and sharing. We want people to come and learn. There will be so many things there. And as Pankaj Bab said, people from the disability sector are going to be with us that day. So we need to sit with them, ask them the issues and help each other. So that's why we do these festivals. And it will be an interesting experiment to have a festival in somebody's courtyard. So Angela's courtyard, beautiful place they have.
and she's going to be inviting all the neighbors. So our festivals are cross community. You know, we'll be having Konkani song with Fugri, and there are colleges taking part, which is the Goa College of Agriculture. So all in all, this is going to be a power-packed program. We even are going to see a young boy coming and singing Konkani rap. You know, I don't know many rappers in Goa, but he will be coming to sing. He's from Nechase. So, I mean, you know, our festivals are such that we open doors for the next stars of Goa. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी. स्पोर्टिंग क्लब दवरलेन कुडतरी जिमखानाक 2-0 गोलांनी हारायलो. प्रायम SC मडगांवच्या SCच्या सहकार्यान ही फुटबॉल सर्त घडोवन हाडली. दांडोच्या सेंट जॉन बाप्टिस्ट खेळामळार सर्त जाली. VM साळगांवकर मेमोरियल इन्व्हिटेशनल इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीचे सेमीफायनलीत दवरलीन सुवात मेळयली. कुडतरीन बरी सुरवात केली आणि 12व्या मिनिटार फुडे आसून जाय आशिल्ले, पूण दुर्दैवान संद रूपांतरीत करून शकली ना. 56व्या मिनिटार रॉयसन कोलासोच्या सौजन्यान दवरलीन आपले खाते उघडले आणि कुडतरीचो गोलकीपर क्रिस्टो हिलारियो फाटल्यान गोल केलो. दवरलीचो दुसरो गोल स्पॉट किकाच्या रूपात आयलो आणि तो दवरलीचो सेल्विन मिरांडान रूपांतरीत केलो. ह्या जैताक लागून दवरलीन VM साळगांवकर मेमोरियल इन्व्हिटेशनल इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीचे सेमीफायनलीत सुवात मेळयली. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीष परब आणि शिवानी सांगेलकार. शुक्रारा हवामान सुके उरतले. राज्या खातीर हवामानाची शिटकावणी दिवंक ना, पूण कांय कडेन पावसाचो शिवर चालूच उरपाची शक्यताय आसा. शुक्राराय मळबात कुपा धाडटली. तापमान मातशें वाडूं येता. तापमान 32 ते 24 डिग्री सेल्सियस मजगती उरतले. आनी आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.